मिरामार ते करंजळे वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ले स्मार्ट सिटी बेंचांची सामकीच अवतिकाय जाल्या। कांय बेंच मोडल्यात जाल्यार कांय बेंच गायब जाल्यात। देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान वापरलां, तशेंच सरकारान ह्या सुविधांची देखरेख घेतिल्ली ना अशें आपाची फुडारी सेसील रॉड्रिगीस उलयली। इन सच अ बॅड कंडिशन तुम्ही पळोवंक जाता व्हिडिओचेर की ते व्हिडिओ द वुडन प्लँक जे आसा ते आयदर वन इज मिसिंग ऑर सम आर ब्रोकन इन सम बेंचेस कांयच ना आनी परिस्थिती इतले वायट हा की लोकांक जे वॉक करता ते सांजेच्या टायमार सिनियर सिटीजन बी तांकां इतले त्रास जाता कित्याक समटायम्स हे फ्लोरिंगाचेर न्हू फुटपाथाचेर अनइवन आसा आनी सायडीक पळयल्यार रस्त्याचेर लायट पोस्ट जे आसा मोडून सकला उडयल्या एंड अजून पासून काडूंक ना। सो असली परिस्थिती आसा की जेन्ना डस्टबिन्स आहा डस्टबीन पासून लोक चोरून वता नाजाल्यार डस्टबीन रिपेर करिना नाजाल्यार रिप्लेस करिना। So this has been going on for a very long time. So either the government plans to put either metal benches so that there is no damages, and if any street lamp is broken down there has to be a replacement. आता आमी तो परिस्थिती इतली वाईट आसा जे कोण सांजेच्या टायमार वॉकाक वयता they can't even walk on this road. त्या रस्त्यार मागीर they are walking on the road which is very dangerous. But you can see the situation. आमी बेश्टे उलयत ना दिसती पडटा आमकां की गव्हर्मेंटान कसले आमकां इक्विपमेंट दिला आनी कशें मेंटेन करता ते। सो इफ दिस इज द स्टेट रायट नाव आय डोंट नो वॉट विल बी अनदर 10 years डावन द लायन। आनी ही स्ट्रेच जी आसा इट्स ट्युरिजम स्ट्रेच जायते ट्युरिस्ट हिंगा येता बासी थांबता ट्युरिस्ट चलत वयता बिचाचेर इन फ्रंट ऑफ मी इज द मिरामार बीच एंट्रन्स। यू आर शोइंग ट्युरिजम इन सच अ बॅड कंडिशन। पूण वेर इज अ स्मार्ट सिटी मनी गॉन म्हाका तरी दिसती पडना हांव लोकांक दिसती पडटा जाल्यार पूण डेफिनेटली समथींग हॅज गॉन रॉंग पीपल हॅव मिसयूज्ड द फंड्स एंड दिस इज वॉट द गव्हर्मेंट इज गिविंग।